आज आम्ही जस्ट एक नॉर्मल एआयच्या बद्दल डिस्कस करपाचे आसा. दिस इज माय फ्रेंड उद्धव. उद्धवचे खूप स्वागत आसा. लायक जस्ट आमी एक नॉर्मल टॉक करपाचे आसा. दोगांकूय आमकां एक्चुअली एआय बद्दल फूल डिटेल्स खबर ना किंवा फूल इन्फॉर्मेशन खबर ना. कारण एआय अशें आहा खबर आहा तेंका कोण प्रेडिक्ट करूंक शकना. एआय एवरी डे खूप अपडेट जायत वयता. अशें म्हटलें वयता की जे फाटल्या एक 100 वर्सां जावंक ना पळय येणाऱ्या 5 वर्सां जातले. इतले अशें प्रेडिक्शन आसा. बट कोण प्रेडिक्ट करूंक शकना की एआय कितें कितें करपाक शकता ते. असे खुबशे रिपोर्ट सुद्दां सांगतात की येणाऱ्या 20 वर्सांक 70% जॉब वचपाचे आसा एआय खातीर. सो जॉब म्हाजो वयतलो का तुजो वयतलो हें कोण प्रेडिक्ट करूंक शकना. आनी खंयच्या फिल्डांतले वयतले हेवूय काय कोणाक खबर ना. सो आमी काय प्रेडिक्ट करूंक शकना. फक्त जनरल टॉक करपाक शकता. सो आमी मरे स्टार्ट करया की एक एआय म्हटल्यार तुज्या खातीर कितें? कितें दिसता तुका एआय म्हटल्यार? एआय मीन्स आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सो आमचे फोन, मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही, मॅक, फेसबुक, आयफोन कितें तुमचे तेका आमी एआय म्हणू शकता. एआय म्हटल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ती एक टेक्नॉलॉजी आमच्या लोकां खातीर लोकांचे लायफ इज करपाचे इझी. आता फोनान तुमची लायफ इज जाता, कॉलिंग हय. इझी जाता, गेमिंग इझी जाता, सगळें हेका तुमी एआय म्हणू शकता. आनी अशें जस्ट एक म्हटलें वयता की एक जशें आतां फोना शिवाय लोक रावूंक शकना खबर आसा फ्युचरान एआय म्हटल्यार रोबोटा शिवाय लोक रावपाक शकचे ना. इतले जावपाचे आसा अशें म्हटलें वयता एक्चुअली. ऍक्च्युली सायंटिस्ट अजून तयारी करता. ते आता सायबॉग हाडपाची तयारी करता. सायबॉग म्हटल्यार सिंथेटीक इंटेलिजन्स. फॉर एक्झाम्पल आता तुजी हाडां मासाचो जीव हा तुजो, हय. हो फुडें तुजो रोबोटीक जावं शकता. अर्दो हाडां मासाचो आनी अर्दो रोबोटीक. मिनींग तुजे आता भायल्यान तुका रोबोटीक आसतले, भितन तुजे रगार आसतले ते. मे बट बी दिस इज म्हाका इतकी समथींग. काय हेची ते हितून रिसर्च हांवें करूंक ना. जस्ट म्हाजो क्युरियोसिटी आहले सो हांवें ते चॅक हय. केल्ले सायबॉग्स बीन. सो तुमकां जर आनीक चॅक करपाक जाय तुमी विकिपीडिया चॅक करूं शकता. अशें आमी सद्या एआयचेर उलयताले. सो एआय म्हटल्यार एक्चुअली म्हाका जे दिसता पळय एक्चुअली प्रॉब्लम जे फेस जावपाचे आहा ते की आतां आमी एक अशें एक व्हडलो फॅक्टर मेन आसा तो की आमी चिंत्ताले पळय आमी एज्युकेशनान 5 लाख घालतले 4 वर्सांक कसलो कोर्स करपाक पर्टिक्युलर खंयच्याच कोर्साचें नांव घेयना आनी खंयचेच कोर्स हो म्हणून सांगना. ते खंयच्या कोर्साचें म्हाका वायट उलोवपाचें ना. सगळेच कोर्स बरे आसा, सगळेच फिल्ड बरे आसा. पण आमी चिंत्ताले पळय पयशे घालून खंयच्या फिल्डांसून आमी ते जॉब घेतले म्हणून. अशें चिंतपाचें बंद करपाक जाय एक्चुअली. दिस इज द फॅक्ट एक्चुअली हांव उलयतां. आनी अशे खुबशे जाण संदीप महेश्वरी जशे व्हडलो युट्यूबर आसा. मागीर विवेक बिंद्रा सर जशे व्हडलो युट्यूबर आसा. ते आपल्या खुबश्या हितूर सांगताच. स्टुडंटांनी सांगलेलें आहा की बाबा एआय जॉब प्रेडिक्ट करूंक शकना. तेंचे तुमी व्हिडिओज मुद्दाम पळोवपाक शकता. आमी तेंचो व्हिडिओ पळोवन हांव खाल्लो. अशे खुबशे गजाली आसात जे आमी प्रेडिक्ट करूंक शकना. आनी मेन म्हाका सांगपाचें अशें आसलें की एक जे आमी जॉब म्हणटात पळय ह्या फिल्डान आपूण फॉर एक्झाम्पल एक कोर्स केलो न्ही आपण हितूंतलो ह्या फिल्डांतलो आपल्याक जॉब गावतलो फ्युचरान चिंतपाचें सुद्दां ना आतां. कित्याक असो एक रिजल्ट असो एक सर्वे केल्लो की आमचे इंडियेंतले जे इंजिनियरींग कॉलेज आहा टोटल ओवरऑल तेजेर सर्वे जाल्लो. तिणी सर्वेन सांगलेलें की सर्वे प्रमाणे असो रिजल्ट येयला की 80% इंजिनियर्स आहा पळय ओवरऑल कॉलेजींतले तेंकां त्या फिल्डान जॉब ना. आतां तेंची ही हालत आसा. ओवरऑल इंडियाचें उलयतां हांव गोंयचें उलयत ना. यू कॅन प्रेडिक्ट गोवा. म्हणल्यार इंजिनियरींग जे जाला इंजिनियर जे पास आवट जाला इंजिनियर जे जाला तेंकां त्या फिल्डान जॉबूच ना. ते कितें तरी वेगळेंच करता. ते खंयच्या तरी वेगळ्याच फिल्डान आसा. सो इतले पयशे मोडून वॉट इज द यूज ऑफ दॅट? तेच पयशे जर तुमी खंयच्या बिझनसाक घातलेले इल्ले इल्ले करून किंवा डिफरंट फिल्डाची नॉलेज घेतलेली जाल्यार यू मे बी समथींग डिफरंट. पटता ही गजाल तुका? सॉरी फॉर म्हजो आवाज आसा ओके. बट तूं नॉर्मली सांगलें तें पटलें तुका गजाली? हय सगळें. कित्याक खबर आहा पळय एका कोर्साक तूं 5 लाख घालता आनी एकूच नॉलेज घेता आनी तुका खबर सुद्दां ना की तो जॉब गावतलो काय ना तो. 90% शुअर ना की गावतलो म्हणून. 10% शुअर इफ तुज्या खातीर कोण आसा जाल्यार. आतां आस तूं म्हणपी जाल्यार. हांव तें एवढं डिस्क्रायब करना. ते अंडरस्टँड करपाची गजाली. बट तो आहा जाल्यार पूण तेवूय गॅरंटी ना. बट ऑब्वियसली की आता हजारांनी भुरगे पास आवट जावन येता. सगळ्यांक काय जॉब दिवं शकना. हय. पण तेज्या जाग्यार जर 5 लाख तुजे कडेन ना सुद्दां बट तूं खंयसून वचून जमा करून तो कोर्स करता त्या पेक्षा डिफरंट बिझनसीस ट्राय कर. त्या 5 वर्सांक 3 वर्सांक डिफरंट बिझनसीस ट्राय कर. डिफरंट गजाली ट्राय कर. मे बी तितूरूय काय तुका जॉब गावतलो गॅरंटी नासली. तितूरूय तुका गॅरंटी गावचीच ना. पण तूं हे गजाली शिकतलो खबर आहा. 5 लाखान तूं 10 गजाली शिकतलो भितर तूं एकूच गजाल शिकलो. एकूच कोर्स. बट तूं हितूर शिकतलो खबर आहा ते तूं युटिलायज करूंक शकता. तुजे कडेन डिफरंट नॉलेज आसपाक शकता.
आणि हितून तुका स्कोप आसा की आय हॅव डिफरंट टायप ऑफ नॉलेज, यू कॅन डू समथिंग डिफरंट. फॉर एक्झाम्पल आता एआयचे आम्ही हो. टॉपिक काढलात. सो जर तुमकां जर कोर्सीस करपाक जाय जाल्यार बेस्ट तुमकां एडिटींग आहा. त्या खातीर तुमकां खूप बरोबर. फायदो आहा. फॉर एक्झाम्पल फोटोग्राफी आनी एडिटींग. तुम्ही खंयच्या हेचे लग्नाचे फोटो काडू शकता, त्याची एडिटींग करू शकता, व्हिडिओ काडू शकता. इवन तुमकां खूप हांवें फायदो आहा. थोड्या तुवें म्हाका सकाळी क्लिप दाखयलो तो एआयच्या बद्दल की एक फोटो घेवन सुद्दां फोटोचो व्हिडिओ रेडी जाता. व्हिडिओ AI रेडी जावं शकता. तुम्ही फोटोशॉप करून डिफरंटूच व्ह्यू दाखवू शकता. म्हणजे ऑटोमॅटिक जनरेट करता, फक्त तुमचे थोडे क्लिक्स आणि थोडे हेजेर जावपाक जाय. इतकी आता टेक्नॉलॉजी वाडला मात तरी अजून सायंटिस्ट फाटीं सरोंक ना. आनी फुडें आतां रिसर्च करतात. आता फुडें कितें जाय कशें ना आमी सांगूंक शकना. आमी देव न्हू. एका पळय एक मनीस जे काम करता खबर आहा, एआय 100 मनशाचें काम एकटो करता. एआय एक रोबोट. सो यू कांट प्रेडिक्ट आमच्या एका मनशाची तकली चलता पळय इंटू 1000 मल्टिप्लाय 1000 जाले 1000 तकली जेकडे आसा एका एआय रोबोटा कडेन. तूं चिंत फ्युचर कितें जावपाचो आसा. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट सुद्दां आसा आनी पण आमकां समजून घेवपाक जाय. आमी डिफरंट बट फिल्डाची एक डेंजर आहा जें म्हाका तुमकां सांगूशें दिसता. आतां आमी आतां खूब इंटरडिपेंडंट जाल्लेले आहा फोनाचेर, मॅकाचेर, पीसीचेर. आतां फुडें आमी रोबोटाचेर डिपेंडंट जावपाक जायना ही आमची जबाबदारी. पावस पडटा व्हिडिओ मागीर कंटिन्यू करूया. एक्चुअली सांगपाक सोदता की पावस पडल्या पण आमी लोकेशन चेंज केलें. मातशें आमी कम्फर्टेबल आतां अशें मातशें बसला भायर पावस पडटा सो आमी लोकेशन मातशें चेंज केलें. सो आमी एआयचेरूच उलयताले. सो म्हाका परत तुमकां फाटीं व्हरपाक जाय. एक्चुअली एआय बेसिकली कितें हेजेर मातशें डीप मातशें उलोवया, कारण एक लोकांक कळना एआय म्हटल्यार कितें कितें करपाक शकता तें. सो तुज्या पॉयंट ऑफ व्यू कितें एआय म्हटल्यार कितें एक्चुअली? एआय मिन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सो तुमकां बेसिकली सांगप म्हटल्यार आतां आमी मोबायल यूज करता हय न्हू. आतां मोबायलान एंड्रॉयड आसता. तो एंड्रॉयड आमची सगळीं कामां करता. तेची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहा. इंटेलिजन्स म्हणजे कितें? एक कॉन्शियसनेस. एक आमची आतां ब्रेन कशें बरोबर. आहा. सो आमची सगळीं कामां करता ब्रेन. आमचो तशेंच एआय हो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तो आमच्या कोर आतां फोनूच धरया. फोनाचो कोर कितें? एंड्रॉयड. तो एंड्रॉयड आमची सगळीं कामां करता. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तेची इंटेलिजन्स आहा. तो आमची सगळीं कामां करता. तेकाय इंटेलिजन्स म्हणू एआय म्हणू शकता. आतां रोबोटूय तो आहा. रोबोट म्हटल्यार प्रायम एक्झाम्पल एआयचो. बेसिक आनी मोस्ट सिम्पलिस्टीक एक्झाम्पल एआयचो. आतां रोबोट ह्युमन न्हू. बट तेका तरी आपली इंटेलिजन्स आहा. सगळीं कामां करता. जशें तुमी ताका इन्स्ट्रक्ट करता, जशें तुमी ताका प्रोग्राम करता, तरी तो कामां करता. हेका म्हणटात एआय. आनी एक म्हाजे पॉयंट ऑफ व्यू आतां एआय म्हटल्यार एक्चुअली शॉर्टान तुवें सांगलेंच आनी अशे खुबशे व्हिडियोज आसा पळय एआय म्हटल्यार कितें समजून दितले. बट जे बेसिकली आमी जे डिस्कस करता तुमकां बेस्ट सोर्स आहा. जर तुमकां एआय खऱ्यांनी कितें कळपाक जाय, विकिपीडिया बेस्ट सोर्स. तुमी खूब व्हडले सायंटिस्ट आहा तेंच्यानी सगळें आपली इन्फॉर्मेशन तितून घातलेली आहा. तुमकां जर जाय जाल्यार तुमी चॅक करूं शकता. विकिपीडिया आसतले खुबशे युट्यूबार खुबशे जाणांचे व्हिडियोज आसात ते बरे बरे आसात. तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्ले आसात. इवन हांव रेकमेंड करतलो त्यांचे व्हिडियोज म्हणजे विवेक बिंद्रा सरांचे, संदीप महेश्वर सरांचे लेटेस्ट व्हिडिओ घातलेले एआय बद्दल फुल डिटेलान सांगलेले आसा. सो आमी ह्या व्हिडिओन जे डिस्कस करपाचें आहा खबर आहा की एआय स्पेशली एक बेसिकली एक आमी म्हळ्यार एआय म्हळ्यार भुरग्यां खातीर कितें, भुरगे कशे लायटली घेता हेंका, हेजेर आमकां उलोवपाक जाय एक्चुअली. कित्याक आमकां न्ही एआय अशें आहा की तो 100 जाणांचेर एकटो काम करता. 100 जाणांचेर एकटो काम करता. सो आमकां तयारी खंय पर्यंत करपाक जाय फ्युचरान जगपाक जाय जाल्यार. सो हे मातशें चिंतपाक जाय गजाली खूब व्हडली आसा. आनी एक उलयल्ल्या प्रमाणे आमी जस्ट डिस्कस करताले की आतां खुबशे अशे हेजेर चॅनल सुद्दां आसा युट्यूबाचेर जे पयलीं एक व्हिडिओ करपा खातीर 4-5 लोक जाय पडटाले, एडिटर जाय पडटाले. पर्टिक्युलर एक नीश हे प्रमाणे व्हिडिओ कॉल करपाक जाय त्या प्रमाणे किंवा मोटिवेशनल व्हिडिओ प्रमाणे. आयज ते एआय थ्रू एडिटींग हे ते सगळें 5 मिनटान जाता. तुका कोणाची गरज सुद्दां ना. तुका एका व्हिडिओन एका दिसान 50 व्हिडिओ करून तरी दितलो दिसता म्हाका. मे बी चड आसतले. सो अशे खुबशे गजाली आहा जे एआय काम करता. इवन आतां म्हटलें की ऑटोमॅटीक कार्स येवपाचे आसात. जशें तुवें उल्लेख केलो त्या प्रमाणे. ते मातशें सांगचें थोडक्यान तुमकां खंय पर्यंत तें खबर आहा? म्हाका अशी सामकी इन डिटेल खबर ना. जस्ट म्हाका क्युरियोसिटी जाल्ली कारांची. सिन्स थोडे न्यूज बीन येयले, आर्टिकल्स येयल्ले. सो हांवें जस्ट चॅक केलें. आतां टेस्ला एक न्यू आहा. जशें टेस्ला आतां अपकमिंग कंपनी आहा तेंच्यांनी हाडला ऑटोमेटेड कार्स आनी कितें. इंडियन येवपाचें आहा बट अजून कांय गॅरंटी ना. जशें न्यूजान सांगतात लोक आतां. बट म्हाका थोडे तुमचे पॉयंट्स सांगपाक जाय आसले ऑटोमेटेड कार्साचे. आतां ऑटोमेटेड कार्स म्हटल्यार तुमकां स्टेरिंगाची गरज ना. कित्याक ऑटोमेटीक सगळे एआय तुमचे कंट्रोल करतलो गाडी. तुमकां जाय ते व्हरतलो परत हाडटलो. गाडी तुमकां ओपन सुद्दां करपाक आतां फिंगरप्रिंटान बीन तुमी ओपन करूं शकता. इवन फोनार तुमी एपान ओपन करूं शकता. हे एक प्रायम एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल एक्टिवा 8 स्मार्ट ती गाडी आहा. कीलेस कशी आहा ती?
तेका AI हा कीज तुज्या. तू पयस आसूनचो कीज बटन्स दामयत जाल्यार गाडी चालू जाता. ओपन जाता अनलॉक जाता. वा तूं लॉक करू शकता. आतां हेत कारींचे. मात कारीन फक्त तुजी टेक्नॉलॉजी मातशी चड एडवान्स्ड हा. गाडी आपूण चलता. तुका चलोवपाची गरज पडना. पण हेतूनच एक सांगपाक सोदता की हेतूनच ह्या सांगता म्हाका एक कळटा की हेतूनच एक टॅक्सी करांचो जॉब आसा किंवा जे ड्रायव्हिंगान ज्या फिल्डान जे लोक आसात तेंचो फ्युचरान हो जॉब वयतले 90% आतांच कळलेले आसा. कारण ऑटोमॅटीक ड्रायव्हरा शिवाय गाडी चलता जाल्यार ड्रायव्हराची गरज कितें आसा? हांव कित्याक ड्रायव्हर दवरतलो? फक्त आतां तेजो रिसर्च चालू आसा. मे बी थोड्या वर्सांनी हो कन्फर्म जातलो. कित्याक इतले फास्ट चल्ला त्या प्रमाणे. सो यू कॅन कंटिन्यू अहेड. जशें मात तरी म्हाका थोडे पॉयंट्स क्लियर करपाक जाय. जे तुमकां पडटा बीन ना जाल्यार ती तुमची मर्जी. तुमी बरोबर. हे आमी आमचे पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करता. हय, हय. आतां फॉर एक्झाम्पल थोड्या लोकांनी हेचे पॉइंट काडला. म्हणजे डिसएडवांटेज काडला ऑटोमेटेड कारची. ते म्हटल्यार हॅकिंग. आतां तुमचो कोण AI जर भायल्यातून हॅक करता आनी गाडी तुमची एक्सिडेंटाक व्हरोंक शकता वा आनीक एका कामाक यूज करूंक शकता वा तुमची गाडी चोरूं शकता. आतां तुमी भितर आसतले, तुमी लॉक सो केले आसतले गाडी, बट तुमचो जर कोणी हॅक केलो गाडी आनी जर तुमची कोणी हेली, काय सांगूं शकना. तो एक तुमचो व्हडलो एक प्रॉब्लम. आनी तुमी जर गाडयेन आसा आनी तुमी गाडी चलयता, बाकी कोण हॅक करून सुद्दां तुमचो एक्सिडेंट सो करूंक शकता. ही व्हडली प्रॉब्लम. सध्या हेजेर एक्चुअली ऑटोमॅटीक कार ना घेतल्यार बरी एक्चुअली एज पर मी. कारण तेजेर रिसर्च चालू आसा एक्चुअली. हय. आनी कशें आहा एक आमचो मिडल फॅमिलीचो बॅकग्राऊंड आसता किंवा मिडल क्लासचे लोक आसतात पळय ते कितें आसता एक रुपया जोडून गाडयो घेतात. हय. सो तेंच्यांनी मोस्टली ह्या गाडये कडेन वयचें न्ही कारण तेंचे रिसर्च चालू आहा अजुनूय. प्रॉपर अजून हें जावंक ना. जेन्ना जातलें तेन्ना वयतले. आतां कशें AI जस्ट लॉन्चड. AI जे रोबोट्स जाल्ले आहात किंवा जशे आमचे स्मार्टफोन अपडेट जायत वयता पळय प्रत्येक दिसा न्यू वर्जन येत आसता. पयलीं एक बरो फोन घेवपाक जाय जाल्यार कितले तरी हजार जाय पडटाले किंवा लाख जाय पडटाले. आयज तेच सगळे फिचर्स 10,000च्या फोनान येयल्ले आसा. बरोबर? सो अशेंच गाडयांचे भितर अपडेशन चालू आसा. अपडेट जायत वयतात. सो टायम लागतलो मातसो. तेन्ना ते गाडयो ऑटोमॅटीक गाडयो घेवचे. पण सांगता की फ्युचरान हे गाडयो येवपाचे आसात. सो हे जस्ट अ प्रेडिक्शन. तुजो पॉइंट ऑफ व्ह्यूचेर कितें? आतां तेचेर येवच्या आदीं हांव तुमकां थोडे इलेक्ट्रीक कार्सांचेर उलोवंक शकता. इलेक्ट्रीक गाडयांचेर. आतां इलेक्ट्रीक गाडयो खूब येयल्या. आतां तेंचे बॅटरी फुट्टा आनी कितें जाता. मागीर अजूनय तेचेर रिसर्च चालू आहा. बट म्हाजो पॉइंट ऑफ व्यू असो आहा की इलेक्ट्रीक गाडयो हाडपाचें बरें आहा आनी ते घेवपाचे सारके आहा तुमचे. बट थोडे कॉशन तुमी दवरपाक फावा आनी मेन म्हटल्यार 100% तुमी जे चॅक करपाक फावा. आतां हांव अशें म्हणना की ते 100% सेफ आसतलीच म्हणून. ते कोणूच सांगूंक शकना. खंयचीच गजाल सेफ ना 100%. हय. मग तुमी आपल्या सायडींतल्यान तुमी सारके फूल चॅक करपाक फावा. तरी जर तुमकां दिसता की हां बाबा की प्रॉब्लम आहा, जाल्यार तुमी तो रेक्टिफाय करपाक तुमी काडपाक जाय वयर ही प्रॉब्लम्स. आनी हेजेरूच तुवें जर गाडयेचें म्हटलें सो हांव परत एक सांगता की इवन खंयचीय गजाल करता तेन्ना एक आपलो रिसर्च त्या गजालीचेर दवरचो. हय, इल्लो तरी मातसो. आनी एक व्हिडिओ पळोवन किंवा एक कोणी सांगला म्हणून कोणूय आसूं तो व्हडलो आसूं किंवा धाकटो आसूं एकट्यान सांगला आनी तेजेर व्ह्यूज खूब आसा व्हिडिओचेर म्हणून ते तुमी आयकपाकूच जाय अशें ना. कित्याक मे बी व्ह्यूज वाडोवपाक आतां खुबशे ऑप्शन येयल्ले आसा आनी खुबशे माध्यम यूज करतात. माध्यम हांव डिक्लेअर करना पूण अशें बट हेका लागून खुबशे वावर सुद्दां झगडीं सुद्दां जातात. सो एक प्रॉपर तुमी रिसर्च दवरचो. 10 लोकां कडेन वयचें जाय जाल्यार 50 लोकां कडेन वयचें आनी रिसर्च कंप्लीट फॉर करचो. एक्झाम्पल तुमी आतां एक व्हिडिओ खंयचो पळयता. जर तुमी तो व्हिडिओ पळयलो आनी तुमकां पटलें, बट तुमी तो रिचॅक करा. 4-5 आनीक सोर्सीस काडा. फॉर एक्झाम्पल तुमी एक व्हिडिओ युट्यूबार पळयलो, क्रोमार वचा, गुगलार वचा, आनी खंयचेर पळयात. ते आनीक खंयचे हितून सोर्सीसान चॅक करा. ऍटलीस्ट 4 to 5 सोर्सीस तुमी चॅक करा. आनी जर मागीर तुमकां ते कॉमन फॅक्ट गावता, जाल्यार मागीर तुमी माना की तो खरो आहा म्हणून. प्रत्येक बट तुमकां आतां थोडे अशें आसता की जे फेक व्हिडिओज घालता आनी कितें करता. ते तुमकां मिसलिडींग करपाक हें एक तरा. तुमी एज कन्झ्युमर्स, एज सिटीजन ऑफ इंडिया तुमी एक स्मार्ट आसपाक फावा. तुमी पळोवपाक फावा खंय कितें आहा, कशें आहा. तुमी फक्त डायरेक्टली तेजे एक्ट करपाक फावना. बरोबर. म्हळ्यार एका व्हिडिओचेर तुमी सगळे जज करना, कोणाक जज करनाका सुद्दां. एका व्हिडिओन तिणें अशें म्हटलां. जे कॉमन फॅक्ट गावता तुमकां प्रत्येक रिसर्च करतकूच ते तुमी बरोवन दवरा किंवा तेजेर तुमी स्टडी करा. कॉमन फॅक्ट्सांचेर पळया कितें कितें कॉमन आहा सगळे हितून ते स्टडी करा. कारण प्रत्येकाचो व्यू पॉयंट वेगळो आहा सांगपाचो. प्रत्येक जाण एक गजाल सांगपाक जाय जाल्यार कोण एक समज सेंटेन्स कोणाक सांगपाक जाय जाल्यार तो अर्द्या वरान सांगपाक शकता. आनी कोणाक जर सांगपाक जाय जाल्यार तो एका वरान सुद्दां सांगपाक शकता एक सेंटेन्स. सो प्रत्येक डिफरंट आहा. सांगपाचो वे डिफरंट आसा. एक्सप्लेन करपाचो वे डिफरंट आसा. सो तुमी रिसर्च दवरा सांगला प्रमाणे 5-6 माध्यम यूज करा, 10 माध्यम यूज करा
आनी कितें व्हडली तुमकां गजाल घेवपाक जाय किंवा व्हडलो डिसिजन घेवपाक जाय जाल्यार म्हयनोभर रिसर्च करा तेजेर हय कमीत कमी. कित्याक एक दिसान रिसर्च केल्यार तुमी समज आयज रिसर्च केलो इलेक्ट्रीक गाडयेचेर आनी फाल्यां गाडी तुमी घेवन येयले इज नॉट अ सेफ म्हाज्या खातीर तरी. रिसर्च करा कारण तुमकां समज तुमचो रिसर्च फूल आसतलो पळय आनी तुमकां कोणी म्हटलें की ही गाडी बरी न्हू रे तुका खबर आसतलें न्हू की आपूण रिसर्च केला गाडी सेफ आहा. हम्म. सो तेन्ना कॉन्फिडन्स पडटलो. आनी जर तुमकां रिसर्चूच केल्लो ना आनी कोणी जर म्हटलें की गाडी बरी न्हू रे ही तर तुका पश्चाताप जातली बेश्टी गाडी घेतली म्हणून. सो बिफोर टेकिंग एनीथींग यू रिसर्च इट. बरोबर. आनी म्हाका आनी एक गजाल सांगपाक जाय आसली. आतां जशें आमी टॉपीक काडलो तुमकां आतां रिसर्च करपाक फावता, फॅक्ट्स तुमी रेक्टिफाय करपाक फावता, रिचॅक करपाक फावता. तशेंच आतां युट्यूबार आतां युट्यूब हो एक एआयच एक तरेन. आमी आमचो टॉपीक आहा आमी तेजेरूच उलयता. युट्यूब हो एआयच. हे एआय आमी आतां कशें वापरता ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी फक्त जर एआय आमच्या मजे खातीर वापरता जाल्यार ओके आहा बट तरी आमकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमी पळोवपाक फावता खंय आमी कितें करता, कशें करता आनी केन्ना करता. आनी एक म्हाका एक सांगपाक जाय झुकून याद येयली म्हाका की जशें आमी केन्ना सॅड आसता पळय तेन्ना आमकां सॅड स्टेटस दिसप, सॅड कितें गजाली दिसप. जेन्ना आमी खुशी आसता तेन्ना आमकां हॅप्पिली स्क्रोल करतकच सगळे तेच गावता गजाली. पण जे आमची तकलेन आसता पळय तेच गजाली गावता. सो हे सगळे घडटा पळय हे एआय थ्रू घडटा एक्चुअली सांगपाक सोदता. सो जेन्ना तुमी म्हणटात पळय आपूण सॅड आसता तेन्ना सगळे ते घडटात. तुमकां ते अवेरनस आसपाक जाय की बिकॉज ऑफ दीस हे आमकां सगळें दिसलें म्हणून. जाल्यार कितें जातलें खबर आहा तुमकां ते सगळे गावले कारण तुमी ते पयस रावतले आनी तुमी आनी डिप्रेस जातले. हम्म. मे बी प्रत्येक जाग्याचेर चड खूश रावप आनी चड दुखी जावप हे दोनी वायट. खूश चड जाले सुद्दां जाल्यार तुमी डिसिजन कितें घेतले पळय तुमकां खबर आसचें ना. आनी चडूय तुमी दुख्खी आहा जाल्यार तुमी डिसिजन कितें घेतले खबर आहा तुमकां खबर आसचें ना. सो अवेर रावप एवरी जाग्याचेर आनी रिसर्च म्हटल्या त्या प्रमाणे खबर आसपाक जाय मातशे गजाली तरी. आनी एक गजाल म्हाका सांगपाक जाय आसली. आतां आमी एआय म्हणटा फॉर एग्जांपल व्हॉट्सअप हो एक एआय. हय बरोबर. आतां तुमी व्हॉट्सअप वापरता तेजेर खूब फेक मेसेजीस येता. थोडे लोक म्हणटा तुमकां इतके पयशे गावले आनी इतके गावले बट तेजी कांय गॅरंटी आसना. आनी तुमी तांकां आपली बँक डिटेल्स दिवं शकता आनी तुमी जर बँक डिटेल्स दिली तुमचे पयशे वचूंक शकता. हो आनी एक एआयचो दुरुपयोग आनी लोक दुरुपयोग करतात. आनी हे आमचे एज कंज्युमर्स आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमी ते आनी जशी जितली एडवांटेज आहा पळय तितली डिसएडवांटेज आसातूच. एआयचीच न्हय प्रत्येक गजालीची आसातूच. हय सो खंय पर्यंत तुमी अवेर रावतले खंय पर्यंत अवेर रावचे हे प्रत्येकाक कळपाक जाय. आमी फोर्सफुली ह्या विडिओसून कोणाकूच सांगना की तुमी ही गजाल करा आनी ही गजाल करा नाका. पण आमी फक्त डिस्कस करता नॉर्मली परत परत सांगता की एआय आमकां कितें दिसता की एआय इज जस्ट अ प्रेडिक्शन. कोणाक सांगूंक शकना की ही गजाल जातली म्हणून आनी हीच गजाल जातली म्हणून. कितेंय जावपाक शकता एआय थ्रू. कितेंय म्हणल्यार कितेंय जावपाक शकता. आतां इन फ्युचर मे बी कॉन्ट्रॅक्टर आसा मे बी कॉन्ट्रॅक्टर गायब जावपाक शकता एआय थ्रू. कित्याक आतां अशे प्रोजेक्ट आसा आतांच ऑलरेडी प्रोजेक्ट आसा की ते कॉम्प्युटराचेर एक प्रोजेक्ट घातलो प्लॉट घातलो डायरेक्ट सगळे येता. ब्लू प्रिंट काडपाक लोकांची स्पेशलायज गरज पडना कित्याक हय आतां ब्लू प्रिंट काडूंक जाय तुमी डायरेक्टली काडूं शकता एआयचेर विदिन लॅपटॉपाचेर तुमच्या. विदिन द 5 मिनिट्स तुमचे सगळे रेडी येता मटेरियल. तर खुबशे वेबसायट आसा खुबशे गजाली आहात जे एआय आनी प्रमाणे तुमकां आतां घडटात. कॉन्ट्रॅक्टूय करपाची गरज ना डायरेक्ट ऑफिसान वचत वा आनी कोणा लोकांक पयशे खावन ते काय करपाची गरज ना. इवन एज पर म्हाका काल कोणी सांगलेलें की एआय अशे व्हडले व्हडले कंपनी आहा ज्यांनी एआय जनरेट करून खुबशे लोकांचे जॉब गेल्ले सुद्दां आसा म्हणून. फॉर एक्झाम्पल आयटी इंडस्ट्री हय लोकांची आतां चड गरज ना आयटी इंडस्ट्री. लोक आतां वर्क फ्रॉम होम करता कित्याक एआय आसा. हय अशे खुबशे गजाली आहा जे एआय खातीर घडटा. आनी एक तुमकां कितें दिसता एआय म्हटल्यार कितें तुमकां जो पर्यंत कितें समजता ते तुमी आमकां कमेंट करपाक शकता सजेशन तुमचें दिवंक शकता. कित्याक आमी जस्ट एक उलयता एक युथांक खबर आसचें की युथाच्या मांयंड एआय म्हटल्यार कितें हें आमी फक्त उलयता. आमी जस्ट एक नॉर्मली गजाली करता खबर तशेंच गजाली केल्ले आसा हे की अशें न्हू की आमी मुद्दम प्रिपॅरेशन करून बसलेले ना आमी हांगासर. फक्त आमी हे गजाली रेकॉर्ड केल्ले आहा कॅमेराचेर हे तुमकां येणाऱ्या काही दिसांनी व्हिडिओ दिसतलोच. अशे एक थोडे गजाली आसता जे उलोवचे कॅमेरा फुड्यान कारण दुसऱ्या युथांकूय कळचें की युथाच्या मांयंडान कितें चलता तें. कारण फक्त यूथ म्हटल्यार बाकीच्या बिहेवियर उलयनात. तसल्याच अड्ड्यार बसना असले सुद्दां गजाली यूथ उलयतात एआय बद्दल किंवा जॉबा बद्दल इंटरव्यूज बद्दल लोकांच्या बद्दल जाणून घेवपाक जाय ह्योय युथांक काळजी आसता. आनी एक गजाल सांगपाक सोदता हांवेन असो थोडोसो रिसर्च केल्लो आय एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट बट ज्या प्रमाणे म्हाका रिसर्च जाला म्हाजो त्या प्रमाणे हांव तुमकां सांगता की अशे थोडे गेमी आसा ज्या गेमी खेळोन न्ही भुरग्यांचो मायंडसेट न्ही ते आपल्या कडेन ओडून घेतात. अशे थोडे लोक आसात लोकांची नांवां घेयना कोणाक हे करना डिस्क्रायब करना बट ते भुरग्यांक माध्यम करतात
ती गेमी थ्रू आपल्या अटेन्शन ओढून घेतात डिफरंट वेजांतून गेमीन अशें घालप की गजाली घालून घालून सांगून आपल्याकडे ओढून घेतात हांव इनडायरेक्टली उलयता सो यू कॅन अंडरस्टँड इट सो ती खंयची गेम खंयची कित्याक खेळप ना हे भुरग्यांक खबर नासता आनी मेन गेम सोडूनच दिया जर खंयचो आतां इवन हांवें पळयलां इवन 2-3 वर्सांचे भुरगे जेयना म्हणून पेरंट्स तांकां फोन दितात आनी ते युट्यूबार कितेंय स्क्रोल करून पळयतात भुरगे भुरग्यांक खबर नासता एक्चुली कितें पळयतात तेवढो कंटेंट फक्त भुरगीं मजा दिसता म्हणून पळयतात सो हितूर कितें जाता खबर एक थिंकींग प्रोसेस कमी जाता सो भुरग्यांची जे म्हणटात पळय आमचे भितूर एक आमचे भितूर एक हेरडी येता वर्ड याद येना म्हाका बॉडीन जस्ट हे रे मेन म्हटल्यार तुमकां आतां जर सांगचें जर म्हाज्या शब्दांनी सांगचें जाल्यार ते लेजिनेस तयार जाता आमचे बॉडीन वर्ड याद येना म्हाका डोपामीन प्रत्येक गजालीन आमकां डोपामीन गावता सो डोपामीन म्हटल्यार कितें एक्चुली जे म्हणटा आमकां बरें दिसता रिलॅक्स गावता जशें म्हटलें लेजिनेस इज समथींग डिफरंट मातशें पण डोपामीन रेडी येता म्हणल्यार ही गजाल तुका आपल्याक आवडोंक लागता परत परत सो तेज्या शिवाय रावपाक जायना इन शॉर्ट हय त्या गजाली शिवाय आपल्याक रावपाक जायना सो आमी मोबायल एक तरी एडिक्शन म्हणू शकता एडिक्शन बरोबर सो एडिक्शन हे बऱ्या गजालीची आसा जाल्यार बरी गजाल पण भुरग्यांक जर आमी 3 वर्सां नासतना संवय केली मे बी एक 2 मिनटां खातीर रडटलो आनी ओगी रावतलो मे बी जेवचो ना लास्ट टू लास्ट पण आमी जर संवय करता भुरग्यांक न्ही जाल्यार फुडें कितलो हार्म करीत सांगूं शकना आनी पेरंट्साची वाट लागपाची खऱ्यांनी सांगता पेरंट्सांचीच न्हू तर पेरंट्स तरी एक टायम व्हडल्या तेंचे चड हे जावचें ना सगळ्यांत चड जो लुकसाण जाता तो भुरग्याचो स्वताचो जातलो आनी भुरग्याक तेन्ना तो भुरगो धाकटो आसता तेका कळना तुमी एज पेरंट्स तेका समजोवपाक पावा आनी एआय खातीर न्हू ऑलरेडी इतले गजाली फास्ट चल्लेले आसा आनी भुरग्यांची थिंकींग प्रोसेसूच जर कमी जाली न्ही जाल्यार भुरगो फ्युचरान कांयच करपाक शकचो ना डेफिनेटली खरें सांगता आनी म्हाका थोडे हेचे ह्याच टॉपिकाचेर उलोवचें दिसलें तुवें जो टॉपीक काडलो थँक्यू सो आतां तुमी आतां जशें म्हटलें तेणी थोडी डिस्कस केली आनी गेमी आतां खूब कॉमन प्लेस जाल्लेल्या भुरगे गेमी खेळटात बट तेंचो चडसो टायम गेमीन वयता शिक्षण कमी जाल्लेलें आसा शिक्षण तांकां आतां नाका जाता ते चडशे टायम गेमीन घालता आनी कितें करता तेंचो इम्पेशन्स चड वाडटा तांकां पेशन्स कमी जाल्लो आसा जशे थोडे भुरगे आतां हांवें पळयलां नांव घेवचो ना बट तांकां जर 2-2 सेकंडां नेटवर्क गावना फोन आपडटा आनी कितें करता अशें हांवें पळयलेलें आसा ते खूब एक्स्ट्रीम जाल्लेले आसा ते गेमी तांकां सामकें एडिक्शन जाल्लेलें आसा आनी गेमीच्या शिवाय तांकां रावोंक जायना थोडे पेरंट्सा वांगडा झगडटा आनी कितें करता हांव हितूर एक म्हाका एक उपाय दिसता पळय म्हाका जर दोळ्या फुड्यान दिसता उपाय तो म्हणजे की आमी आतां एकदम मोबायल काडूंक शकना भुरग्यां कडल्यान बट एक करपाक शकता भुरग्यांचे जे आमी भुरगे गजाली पळयता खबर ती गजाली आमी चेंज करपाक शकता मोबायलाचेर किंवा थोड्या मोबायलांचेर अशे सेटिंग्स आसात पेरंटींग कंट्रोल एक्चुअली आतांच म्हणपाक गेल्लो तुमी पळयात कितें भुरगो पळयतात कितें पळयना तशेंच भुरग्यांक ते जाग्यार दुसरें कितें तरी काम दिया तेच्या जाग्यार इंट्रस्ट आसतलो जितून तेजें लक्ष डायवर्ट करा जेन्ना डायवर्ट जातलो पळय तेन्ना बरें जातलें फॉर एक्झाम्पल भुरगो जेयताना मोबायल यूज करता आनी ताका तुमकां दिवपाक ना मोबायल यूज करपाक तुमी ताका सांगा न्हू तूं जेयलो बेगीन तुका आमी गार्डनान व्हरतले खेळपाक तुका डेफिनेटली तयार जातलो तुमी एक दीस व्हरा ताका गार्डनान ते दोनूय काम जातले पण मोबायल दिवं नाका आनी मेन म्हटल्यार तुमी जे पेरंट्स आहा पळय ते भुरग्यां वांगडा मातसो चड टायम स्पेंड करा कित्याक भुरगे जेन्ना तेजे पेरंट्स तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड करना तेन्ना ते हेजे मोबायलाचेर वयतात मोबायल आनी कितें जर तुमी तेच्या वांगडा टायम स्पेंड करता तेका जे जाय ते अटेन्शन दिता जाल्यार भुरगो हेतून वचना म्हटल्यार एक्चुअली इन शॉर्ट सांगप म्हटल्यार प्रत्येकाक न्ही कोणाची कोणाची गरज आसता मनीस एकटो रावूंक शकना खंयचो मनीस धाकटो किंवा व्हडलो सो कोणाक ना कोणाक सपोर्ट लागता सो आमकां पेरंट्सांक किंवा जे 18+ आसात कोणीय आसूं वयले तांकां अंडरस्टँडींग मातशी वाडपाक लागताच स्लोली सो भुरग्यांक अंडरस्टँडींग नासता सो तांकां अंडरस्टँड करून घेया प्लीज आनी एक गजाल म्हाका म्हणपाची आसा जशें तुवें म्हटलें भुरग्यांक पेरंटान कंट्रोलिंग करूंक शकता आनी कितें करूंक शकता बट भुरग्यांक जे आपले इंटरनल प्रायवसी आहा तेंची तितून तुमी इंटरफियर केल्लें आवडना सो तुमी तेंचे चड इंटरफियर करूं नाका नाजाल्यार तेंचे मायंडाचेर प्रॉब्लम जावंक शकता आनी कितें जावंक शकता तांकां वायट दिसूंक शकता तितून ते पयस वचूंक शकता तेका लागून तुमचें कितें आहा तें कंट्रोलान करा एक दुसरें सांगपाक इतली भुरग्यां वांगडा फ्रेंडशीप आसतली तुमची जो भुरगो तेन्ना तुमकां म्हणटलो की आपली फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड आपली पेरंट्स जाल्यार तुमी सांगा तुमी जिखले म्हणून तुमचे कडेन कांयच लिपोवचो ना तुमी फक्त तेजो बेस्ट फ्रेंड जावपाक तयार रावा सारकें मागीर तुमकां सगळे गजाली ऑटोमॅटिकली गावतले आतांय थोडे पेरंट्स आसात कित्याक तांकां ती म्युच्युअल अंडरस्टँडींग ना कित्याक तेंच्या पेरंट्सां कडल्यान तांकां ती गावोंक ना सो ती मे बी थोड्या भुरग्यांक गावना बट
भुरग्यां आतांच्या भुरग्यांनी जे आमचे युथ आहा तेंच्यांनी तयारी करपाक जाय की येणारो जनरेशन आहा तो आमचो फ्रेंड आसतलो. सारकें. फाटलें जावंक ना ते वेगळी गजाल, कित्याक तेंची चूक नासली, तेंकां ते गावोकूच ना, तेंकां तेंच्या पेरंट्सां कडल्यान गावोंक ना जाल्यार कितें गावतलें. सो आमकां चेन ब्रेक करपाक जाय ह्या जनरेशनाक आनी फ्युचर जनरेशनाक बेस्ट दिवपाक जाय ऑलवेज. जे आमच्या वांगडा घडलां किंवा आमच्या वांगडा जे घडटात दॅट इज फायन, की तेंची कांय मिस्टेक्स नासली एक्चुअली व्हडलो डीप सांगप म्हटल्यार. सो अशे खुबशे एआय खातीर आसात. पण परत सांगता व्हिडिओ सोंपयता जाल्यार खूब लेंथी जातलो. एआय इन शॉर्ट सांगप म्हटल्यार प्रेडिक्ट करूंक शकना. एआय असो आसा जी 100 जाणांची गजाली एकटो करपाक शकता. खंयची गजाल कळटलो खंयची गजाल करचो ना हे येणाऱ्या काळान कळटलें आमकां. कोणाचो जॉब उरतलो कोणाचो जॉब उरचो ना, कोणाक कितले फुडें काडटलो कोणाक कितले फाटीं काडटलो हे कांय सांगूंक शकना. दीस इज ऑल द प्रेडिक्शन्स. सो ह्या व्हिडिओसून तुमकां कितें शिकपाक गावलें जाल्यार हांव तुमचे आभारी आसा. इफ कितें ह्या व्हिडिओसून इनडायरेक्टली कितें कोणाक रॉंग म्हटलां आसतलें जाल्यार माफी मागता. कोणाक ह्या व्हिडिओसून कोणाक दुखोवपाचें नासलें, कोणाक दुखोवपाचो हेतू ना आमचो. फक्त आमकां आमचें कितें जें डिस्कशन जालें एआय बद्दल ते जनरल टॉक जालो आमचो. जनरल टॉक जे आमकां अंडरस्टँडींग जाला त्या बद्दल आमी उलयलां. आमी लोकेशन सुद्दां सादें घेतलेलें आसा. अशें कांय ना की व्हडलें लोकेशन घेवन प्रिपॅरेशन घेवन केलां. जस्ट नॉर्मल दिसलें म्हणून आमी जे सगळें उलयल्लें आसा. सो सगळ्यांक थँक्यू एंड सॉरी. थँक्यू. आनी जर तुमकां जर दिसता बीन तुमचे व्ह्यूज आहा जाल्यार तुमी कॉमेंट सेक्शनान सांगूंक शकता. किंवा आमकां पर्सनली तो कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.